आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करया. आनी ह्या नमस्कारान जेजूक आमी सगळे आमचे काळीज भेटयलेलें आसा. मनांतलीं चिंतनां जीं आमी जाणो आनी नकळो आनी आमचे भितर तीं आसात, जीं आमकां आपल्या ताब्यांत करतात, तीं सगळीं जेजूच्या स्वाधीन करया. आनी ह्या चिंतनाक लागून आमची भावना जी आसात, आमी खूब पाटी म्हणटा आमी रागार रोखडींच जाता. रागार जाता कित्याक भितर ही चिंतनां आमची भावना उत्पन्न करतात. हो तांचो लागशिल्लो संबंद आसा, तो आमी जेजूक ओपून दिवया. जेन्ना आमी ही चिंतनां आनी भावना वळखून घेना, ताका आजीर जायना, तेन्ना ती सगळीं आमचे कुडींत आसतात आनी आमचे कुडीक ती मार दितात. हाका लागून आमचे कुडीक भितरल्यान घाये जातात आनी ह्या गायांक लागून आमकां आमच्या सांद्यांक दुयेंसां जातात. हो परिणाम जाल्लो आसा तो तितलोय जेजूच्या स्वाधीन करीत रावया. ओतम्याच्या पावंड्यार आमी जेजूक आजीर जावंक ना. फकत म्हणटा, पूण हे चालींत, ताच्या आसण्याचे चालींत आमी जिवंक ना. आनी ताका लागून खूब पाटी आमी जेजू सारकीं जावचें आसतना आमच्याच चिंतनांनी भावनांनी भरोन आमचें जिवीत आनी संबंद चलयल्यात आनी हांगसर आमकां सूख मेळोंक ना. आमकां दूख आनी आमकां कश्ट हें सगळें आमी अणभवलेलें आसा. तर हें मन, ही कूड आनी ओतमो आमचो सगळो जेजूच्या स्वाधीन करया ह्या भोजवणे वरवीं. जितले आमी हे सगळें आमचे भितरलें आंतरीक जिवीत आसा आनी कितें चलता तें सगळें जेजूच्या स्वाधीन केलें म्हणटच जेजू आमकां तातूंतली सुटका दिवंक आयला आनी येता. हे परी आमी अदीक जिवी जातल्या, नाल्यार बेश्टीच आमी दिसाच्या दिसा व्हांवता ह्या जिवितांत, ती राय आमचे मदें ना. आनी ताका लागून आमच्या जिवितांत आळसाय अदीक आनी अदीक निर्माण जाता. हें सगळें जेजूच्या स्वाधीन करीत रावया. Sacramenta raololia mogacha Jesu
Sacramental Raulolia Mogacha Jesu Ulbayamchi Kalza Tuja Moga Bogo Kami Tuka Sasna Cha Sasna Mugusam Kalza Bogo Kami Tuka Sasna Cha Sasna Muncha Soiban Ailolia Devacha Puta Muncha Soiban Ailolia Devacha Puta Bosoy Amka Tuja Jeuna Mezar Zauncha Kami Kori Devachi Borgi Bosoy Amka Tuja Jeuna Mezar Zauncha Kami Kori Devachi Borgi Pritu Miche Deololia Sorgi Chaundia Pritu Miche Deololia Sorgi Chaundia Osok Bukelole Otme Amche Vegi Ubar Samar Gota Tuje Munsot Bukelole Otme Amche Vegi Ubar Samar Gota Tuje Undiarupan Liplolia Sorgi Charaya Undiarupan Liplolia Sorgi Charaya Ancha Bodvyak Meldas Lolia Khana Olku Ami Tuja Mogachi Khona Ancha Bodvyak Meldas Lolia Khana Olku Ami Tuja Mogachi Khona Jesu, तूं सदांच म्हाका हाजीर आसाय. तूं म्हाका केन्ना सोडिनाय. कित्याक हांव जावन आसा तुजे कुडीचो सांदो. पूण जितले फावटी हांव तुका विसरता हांव म्हजे तुस्तुंगी जियेता तेन्ना हांव वायटाक उक्तो जाता.
सुरवातेक सगळें बरें आसता, पूण मागीर ह्योच वस्तू आमकां गुलामपणान दवरतात. दुसरी, सदांच तुजे सुरशीं आसात आनी तरी पूण जोबा भाशेन वायट कोसळटा. बरीं मनशां, कांयच वायट करूंक ना. ही स्थिती आदले भाशेन सांगला ते प्रमाणे न्हय, आमी आमचेर ओडून घेता. पूण हांगसर आमी ओडून घेना, पूण आमकां दिलें जाता आमची तपासणी करच्याक. खरींच आमी तुजे सुरशीं एकवटून आसा की बेश्टेंच म्हणटा. जेन्ना असलें वायट आमचेर कोसळटा तेन्ना तुका अदीक चिटकोन रावंक जाय, आनी ही संदी जावन आसा तुका चिटकोन रावपाक. जितलें वायट आमचेर कोसळटा तितलें आमी तुजें स्वाधीन करीत रावंक जाय. हातून आमकां तुज्या जिवितान अदीक भाग मेळटा. तूं नितळ, निर्मळ, निश्कलंक आसलेलोय, आनी ताका लागून तुवें आमची पातकां तुजेर घेतलीं आनी तुजे कुडींत मनांत ओतम्यांत म्हज्या पातकां पासत तुवें सगळें सोंसलें, मेलोय आनी नवें जिवीत तुवें आमकां फावो केलें. हेच वाटेंतल्यान ही सगळीं बरीं पळय आसात तीं तुज्या वाटेंतल्यान चलोंक लागलेलीं आसात. तांकां धीर आनी घोटाय तूं दिताय, पूण ती आपणावच्याक तांची मनां, तांची काळजां घट जावंक जाय, तुजेर थिरावंक जाय. आनी तुजेर थिरावन जियेतना कसलेंय मोड आयलें जाल्यार तें आमचें जिवीत तुजेर थिरायलेलें आसा तें आलोवपाक शकना, पूण अदीक घट करता, बक्कम जाता आमी. तर ह्या वेळार जेजू सगळीं जाणां जीं बरीं मनशां पूण तांचेर वायट आयिल्लें आसा तितल्यांकूय आमी तुजे सुरशीं हाडटा, ताका हाजीर करता. जीं कोण दुयेंसान आसात, तरेतरेचीं दुयेंसां, निराशी जातात तीं खूब पाटी, पूण हें निराशेपणूय तांचें तुजें स्वाधीन करता हांव आनी तांकां तुका भेटयता हांव. प्रमाणीक मनशांक
देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे ओम बी सदांच आसात म्हज्या मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो कोराड तुज्या ओंठाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे सुमूर्तीची करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. असलीं तुजीं कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो. तुजे सारको म्हाका करून सोडटाय. जो कोण दिनवासनेचो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. सर्वेस्पूर म्हणटा, तुमचीं सगळीं पातकां झाडून उडयात आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घडात. जेजू, ह्या आमच्या जिवितांत कितें घडटा तितलेंय तुका आमी हाजीर जावन तें समर्पिता. तुजो आशिर्वाद आमच्या सगळ्यांचेर घाल. जीं ह्या बोजवणेंत आतां भाग घेतात तितल्यांकूच तूं तुजी घोटाय दी. सुटका दी तांकां, पातकांतली सुटका. आनी जें तांचेर कोसळिल्लें आसा तें तुजें स्वाधीन करून जिवंक, तुजे सारकें जावंक, दर दिसा खरीच खांदार घेवन तुज्या फाटल्यान येवंक तांकां सगळ्या जाणांक मदत कर. आमकां सगल्यांक तूं मदत करीत आसाय जेजू. तर आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक ह्या वेळार तुजे बरोबर सारोन तुजेरूच दोळे आमचे लावन तूं आमचें अंतस्करण नितळ निर्मळ कर. आनी तुजे सारकीं जावन हिंचे स्थितींत शांतींत रावंक आनी संतोशान जिवंक हो गूट आमकां अदीक आनी अदीक उगडाप कर. Let me be
from within and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Deep within, refine as fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Ready to do your will. Let us thank the Lord for the gift of yet another day, yet another opportunity has been given to us to work in the vineyard of the Lord, to do all things for His glory, to praise His name. And in a way today, the readings invite us to serve but with humility. Many a times, Lord, whenever we want to do things, we do it for the praise and glory. We do it for recognition, for status. But we also see there are so many who work from the heart. They are not interested in titles or recognition. And the human tendency is that we want to see others at our best. We normally try to hide our shortcomings and portray our best selves to others. But we see that God sees us who we truly are. Similarly, we see in the first reading, the prophet Isaiah warned both the rulers as well as the people of Sodom and Gomorrah to listen and submit to God's teaching so that they could follow the right path and give up on their evil ways. And in a way, Lord, especially in this Lenten season, you invite us. You invite us to reflect on our lives, to introspect, to change certain areas
where we need to grow. And similarly, Lord, in the gospel we see that you warned the scribes and the Pharisees to teach and to serve people with humility and sincerity, and not pride and self promotion. The Pharisees went to great lengths in order to draw attention to their status and position. They wanted to be good models of observant Jews. In front of the people, they would act in a particular manner, but their thought process revealed that interiorly they were completely different. And therefore, Jesus invites us today by giving the example of the scribes and the Pharisees to practice what we preach. And this becomes possible only if we mean what we say, and then automatically we get the motivation to start doing it. And therefore Jesus focuses on true intention. Sometimes we too are drawn to the temptation of honor and recognition, just as the scribes and the Pharisees. And in this quest of following and being perfect models for the people, they kept on imposing certain burdens on the people. But at the same time, they did not want to remove any of these burdens. They wanted to project themselves as good. And therefore Jesus tells us that true respect for God inclines us to be humble and to submit ourselves to the wisdom and guidance. And in a way, Lord, you ask us not to run after titles, but to do our daily work with humility, because that is the way to the kingdom of God. And Lord, we continue to pray for the victims of the coronavirus pandemic. We pray for the doctors, the nurses, the medical staff, all those who toil day and night. We also pray for all those in charge of administering the vaccines. There's a lot of doubt and fear, Lord, these days concerning the vaccines. We ask you, Lord, to calm all our fears. We also pray for the government authorities that all their steps may be in view of the common good. We also pray for those who celebrate their birthdays and their wedding anniversaries today. We ask you, Lord, to bless them, protect them, and give them good health of mind and body. We also pray for those
who are preparing for the exams. Give them the strength, Lord. Give them the courage so that all their hard work may bear fruit. We also pray, Lord, for all those suffering from various ailments. In a special way, we continue to pray for the quick recovery of Francisco Pereira. In a way, Lord, we also pray for peace in the world, peace among nations, within nations, within religions, among religions, peace within the family, in the neighborhood, and peace in ourselves. We also pray, Lord, for all those who have gone astray. Let your light shine upon them, Lord, and show them the true path. And teach us, Lord, to be humble, not to run after positions, not to be after fame and glory, but as you said and as you did in your life, that you practiced whatever you preached. And so, Lord, we ask you to be with us, protect us and guide us. Help us, Lord, so that today we may be able to radiate your goodness, love and mercy to all those around us. Give us the grace, Lord, that today we may not go after honor, recognition, but we may serve others with a simple and humble heart. जेजू, जांकां तुवें पेकोवणी दिल्याय, तांकां बरीं केल्याय, तांचें दुयेंस तांकां पत्करूंक गोठाय दिल्याय, तांकां सगळ्या जाणांक तुजें स्वाधीन करून ती तुका आर्गां दीत आसात. कितलींशीं जाणां तांचें दुयेंस तीं सोंसतात, भोगतात, आनी केन्ना केन्नाय तें वाडत वता. एका दुयेंसा उपरांत आनी एक, वो 2, 4, 5 दुयेंसां बरोबर खूब कश्टवतात तीं. असले स्थितींत तीं खरेंच हालतात. भावार्थ तांचो गोठ ना, पूण भावार्थ इलो पर्यंत आसा जाल्यार तूं तांकां वाठयताय, तूं तांचे भितर आसाय, तूं तांकां गोठाय दिताय. जेजू, ह्या सगल्या आमच्या भयणांक आनी भावांक तुजें स्वाधीन करून तुजो आशिर्वाद तांचेर घाल. आख्या संवसाराक हे बसवणेंत लोक हाजीर आसा.
बाकीवन फ्रांसिसावरच्या विनोतीन ह्या सगळ्या आमच्या भावांक आनी भयणीक पिकोवणी दी. जीं कोण आजीर आसात आनी जीं कोण आजीर नात तितल्याय पासत आमी हांगसोत्तान मागता. आनी जीं कोण आमकां पिडापीड दितात क्रिस्तांव म्हणून तांकां तर पिडापीड दिता जाल्यार तुकाच तें दिलें जाता. आनी तुवें आमकां सांगलां तांचे पासत मागात, तांकां बरें करात. जेजू तुकाच एकवटून तें जावंक शकता. तो तुजेरूच आमी पातयेवन रावता. तूंच जा आमचें जिवीत आनी आमची वाट. सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडोवंक दिता. शितोळ उदका सुरी तो म्हाका व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या खंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोंकें घेवन तूं म्हजी सरशीं उबो आसाय. तांचे वरवीं म्हाका धीर आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण मांडलाय. म्हज्या माथ्यार घालताय दोमदोमीत तेल. म्हजें पात्र उपोट बरोवन ओतता. सगळें म्हज्या जिवितान तुजी दया माया म्हाका केन्नाच सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदांकाल करूंक म्हजें ठिकाण. सगळीं आमची मागणी इंतेसांव आमच्या काळजांत दवरया. जांचे पासत आमी मागता तितल्यांकूय ह्या वेळार अदीक खोलायेन आजीर करया जेजू सोबें. आनी जेजूचो आशिर्वाद तांचेर सुभां पडून तांकां पिकोवणी, तांकां बरेंपण, सावद भलायकी, संबंद पोत्तून घडोवन येवंक, मोगाचे संबंद ते काजाराचे संबंद हे सगळे तूं पिकोवन तांकां बरेंपण फाव कर. गोरवान न्हय पूण खालतिकायेन एकामेकाचो तुजे सोबें रावन मोग करच्याक तांकां तुजे कृपेन बोर. आनी सगळीं जाणां आमी सगळ्यां पासत मागया आनी म्हणया, आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र मानलें जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोत्ता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवादोर नवो दोत्ता. सैमाचे विशय आमचे
घुसपट्टात गोठा मुखार थिरवाडो आमचो बावार सोय मोरते विशय दिना प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवोन पोताक ताच्या मुरगोटून काळजान तोंडान वंदुया वा काणुया उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्रात्म्यान संस्कार को खालते पोणान मान दिवया सासना सासना आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय सगल्या सावडाचो उंडो तो मागुया देवा एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तो तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां बगूंक फाव कर. तूं जो जी येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू दी म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारकें मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू दी म्हाका काळीज दी म्हाका काळीज तुज्या काळजा सारकें.